पंचायत हांच्या वतीन आणि कदंबाच्या वतीन आमचे तुमचे सगळ्यांचे मोगाळ आणि म्हणटा तशे डायनॅमिक म्हणटा तशे सर आमचे अजित आरलकर सर हांगा आसा तांकां कदंबानी सगळ्यांच्या वतीन वेलकम करता सर आणि रिक्वेस्ट करता आमचे डेपो मॅनेजर बोरवडचे फट्टे सर की तांच्यांनी आमच्या MLA सराक बुके त्यांचा ॲक्च्युली पयलींच्यान खूब पयलीं वर्सां पासूनचो जो डिमांड आशिल्लो की ह्या केरी गांवांत बस जाय म्हणून कित्याक हांवें तरी पयलीं हांगा अशें आसतालें की 10 मिनटांनी केरीच्यान आनी 10 मिनटांनी पत्रा देवीच्यान अशे गाडयो चलताल्यो पयलीं। आतां कोविडान तेंची बावड्यांची परिस्थिती अशी गाडये तो धंदो चलोवपाक खूब डिफिकल्ट जालें सो आनी लोकांनी आतां लोक दुसऱ्या धंद्या कडेन गेल्ले आसात हो धंदो सोडून त्या धंद्याक पीस जाल्ले आसात। परत लेडीज आनी लेबर म्हणटा तशे ते लोक सुद्दां आतां आपआपले गाडयो घेवन कोविडान संवय जाल्या कारणान जे रेगुलर जे स्टुडंट्स जे वयतात जावं कॉलेजीक आमचे पेडणे वळपे कॉलेज जावं हरमल पंचक्रोशी मागीर हेर कोरगांवची ती कॉलेज आसा थंय वयपाक प्रॉब्लम जावपाक लागलो म्हणून हांगासल्या ग्रामस्थांनी रिक्वेस्ट केली आमकां एक बस दिवपाची म्हणून सकाळी 6:30 अशी सुमार सो ती तेंचे जे मागणीक मान दिवन आनी आमचे ADT साहेबांचे रिक्वेस्ट आनी तांच्यांनी सुद्दां MLA सरान तांकां परमीट दिल्या प्रमाणे आमी आयज जी उद्घाटन सोहळा अरेंज केला सो मागता MLA सराक ऑनरेबल MLA सराक तेंच्यांनी ते नाल्ल पिंपळ वरून वर्साचे डिमांड आसलो आनी खरेंच बरें दिसता की आमदारान आपल्या प्रयत्नान तशेंच कदंबाचे जे MD आहात पळय ते आमच्या केरी गांवचेच असल्या कारणान हे मातशे फास्ट हितून हे जाले तेंचे स्टाफ तशें जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच चेअरमॅन आनी ऑनरेबल CM यांचे हांव आभार मानता आनी ही जी गाडी बस स्टार्ट जाता पळय हेची पुरेपूर लोकांक फायदो जातलो कित्याक हेचे पयलीं हांगासर सेंट एंथनी म्हणून बस चालू आसली ती बस खूब वर्सां आतां बंद आसली आनी ते बसीन मोस्टली जे पेडण्या जे कामाक वयतात पळय ते 8 दिसांक ते हांगासून बस सुट्टाली ती कामाक वयताले ते बसी त्या भुरग्यांचे जे स्टाफाचे पळय सॉलिड प्रॉब्लेम जाताले ते ह्या बस घातल्या कारणान तेंचे एक सॉल्व जातले त्याच प्रमाणे आमदारान आनी एक अश्युरन्स येला की ही बस 6:30 सुट्टली 6:30च्या अजून भुरग्यांक जे कॉलेजीक वयतात पळय तांकां ही टोटली बेनिफीट जातले सो आमदाराचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ही सगळे आमच्या केरी गांवांत ह्या बसीचो लाभ घेवचो म्हणून मागता ताचो लाभ घेवचो आनी ती बस सर्वीस बरे भशेन चलोवपाची ही आमची जबाबदारी आसा तशीच एक स्टाफाचे हितूनसून आमच्या पॅसेंजरांची जबाबदारी आसा की ती बस वेवस्थीत चलपाक जाय आनी तेजो उपयोग सगळ्यांनी करपाचो आनी ते तुमी आमदारा तर्फे हे तुमचे घडोवन येयल्ले आहा त्या बद्दल तुमी आमदाराचे धन्यवाद म्हणपा आनी आमची ही सर्वीस आहा ती तुमकां गांवांनी पॉयंटान तुमकां पावतली जर कितें डिफिकल्टी आहा जाल्यार तुमी केन्नाय आमकां एप्रोच केल्यार जाता आनी ही सर्वीस तुमी बरे भशेन हाताळटले अशें मागता देव बरें करूं म्हणून एक आमचें कार्ड आसा तेतून सपोज जर दिसाक सपोज जर तुका 100 रुपयाचो खर्च आसा जाल्यार तेतून 90 रुपया म्हणजे 10 रुपयाचो डिस्काउंट मेळटा तुमकां आनी ते कार्ड घेवन कदंबाच्या नाजाल्यार इवन प्रायवेट बसी आतां जे म्हजी बसीन जे एनरोल जावपाक लागला तांच्याय बसींनी ते तुमकां अलाव जाता सो तो एक डिस्काउंट बरें आसा आनी कितें आतां चेंज आनी चिल्लरा खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता सो ती कटकट ना जस्ट कंडक्टर कडेन टॅप करून तुमी ते यूज करपाक शकता आनी दुसरें कितें हांव एक रिक्वेस्ट करता जर ही बस तुमच्या गांवांत जशी बाकीच्या गांवांत आनी हेर गाडयो आहा तश्यो रावंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी बसींतली तिकीट मागून घेवपाक जाय पॅसेंजरा कडल्यान जशी कंडक्टराची जबाबदारी तशी तुमची जबाबदारी सो बस आमी कितें जाता आमी रुटाचो अर्निंग पळयता कितें फ्लो आहा तो पळयता रातचे आनी सकाळचे इकॉनॉमिकल आमी चलयतात त्या बद्दल आमचें कांय दुमत ना पूण तुमी म्हणून जबाबदारीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीन सगळ्यांनी हे करतले अशें मागता आनी समजता आतां आमचे ऑनरेबल सर रिक्वेस्ट करता तांच्यानी तुमकां 2 उतरां सांगचे केरीकारांक सगळ्यांक की आयज कितलो तेंप जालो लॉंग पेंडींग हे इश्यू आसलो कदंबा बस जी भुरग्यांक स्पेशली भुरग्यांक जी स्कुला कॉलेजीक वयताले तांकां त्रास जातालो आनी त्या प्रमाणे आयज आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांगासर ह्यो कदंबा ही अवेलेबल करून दिल्या जी 6:30 पेडण्या वयतली म्हणजे भुरगीं जी कॉलेजीक वयतात स्कुलाक वयतात तांकां ड्रॉप करपाक परत रिटर्न हांगासर येतली केरी आनी केरयेच्यान 8:25 ती
पणजे वयतले, म्हापशाच्यान पणजे वयतले. म्हणजे जो डिफिकल्टी आसली आमच्या स्थानिकांक ती आयज सॉल्व जाल्ली आहा. तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक, तशेंच आमचे KTCचे चेअरमॅन आणि तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी ह्यो आमचे नीड आनी नेसेसिटी आमच्या स्थानिकांची पळोवन आमकां ही बस आयज अवेलेबल करून दिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे आमचे MD आहात ते आमचे केरी गांवचेच आहात. तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करूनय हे हांगासर ही सेवा आमकां इतके बेगीन इतके फास्ट करून दिल्ली आसा. आतां डिस्कस करतालो की ही बस आमची जी पणजे वयता ती पणजेच्यान GMCनूय वयची, कित्याक आमचे खुबशे सिनियर सिटीजन्स आहात ते GMCन ट्रिटमेंटाक वयता आनी पणजे गेल्या उपरांत ताका GMCन वचपाक त्रास जाता. सो हीच बस कंटिन्यू GMCन करपाक सांगला आनी तेंच्यांनी एश्युअर केला की ती GMCन तांकां ड्रॉप करतली म्हणून. आनी तशेंच केरी म्हणजे मोर्जी गांवांतल्यान मोर्जीच्यान पेडण्या जे पेडण्या कॉलेजीक भुरगीं वयतात तांकां ट्रान्सपोर्टेशन ना, ते बेगिनात बेगीन ती सर्वीस स्टार्ट करतात. जो जेणे करून मोर्जी, मांद्रे, पार्शे, तुया, विर्नोडा आणि मागीर पेडण्या आनी तशीच दोंपारची रिटर्न ही बेगीन बाय नेक्स्ट मंथ मे बी स्टार्ट जातली. सो परत एकदा धन्यवाद एंटायर डिपार्टमेंट, एंटायर स्टाफ तेंचे आहात ते की ते सगळं कॉपरेट करतात आणि आयज बऱ्यापैकी तेंच्यांनी तुमकां गायडूय केल्ले आसात. परत एकदा धन्यवाद तुमचे, हांगासर तुमी येयल्यात आनी हे आयज इनॉग्रेशन केल्या बद्दल. आनी अशेंच तुमचे कडल्यान फूल सपोर्ट आमकां जाय, कित्याक आमचे जे सामान्य मनीस आहा तो बसीन आयज मेरेन बसीनूच ट्रॅव्हल करता आनी ताका ट्रॅव्हलिंग म्हणटात ते त्रास जावंक जायना. तुमच्यान बेस्ट ऑफ बेस्ट फॅसिलिटीज आनी दितात, ताका लागून तुमचे परत एकदा धन्यवाद. आनी सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद, तुमी हांगासर आयज सकाळी फुडें येयले म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.